डिस्कशन आमचो सदांचो लॉंग पेंडींग इश्यू आसलो की फिशरमॅनाची घरां ती रेगुलरायज जावपाचे तो आमी डिमांड ऑलरेडी सरा फुडें घायला की ती घरां ती आमची रेगुलरायज जावपाची फिशरमॅनाच्या एरिया आनी एक आहा तो नेट मेंटींग शेड तो ऑलरेडी फाटी आमी दिला तो मेमोरंडम सद्याक तोय आमचो प्रोसेस फाटी उरलो तेका एक मातशें कंप्लीट करपाचो आनी फाटल्यान आमच्या ते क्रिकान आमच्या पार्किंगाक लागून तो ऑलरेडी पास जाला सॉरी ऑडिट हेजे ऑडिट बिडीट जाला तेजे आनी वयल्यान फक्त CRZची NOC उरला सो तोय डिमांड पास जाता म्हणून ते काय आज हांव तांच्या फिशरीज एसोसिएशनच्या ऑफिसांत आयिल्लो त्यांच्या दोन्ही एसोसिएशन खंयच्या डिस्टरी आनी बायना ही दोन्ही एसोसिएशन म्हाका मेळ्ळी तेंच्यांनी पयल्यान पयलीं मोदीजीचे धन्यवाद म्हटले कारण तांकां पयले फावटी कोणी तरी किसान क्रेडीट कार्ड दिले ज्या किसान क्रेडीट कार्डाचेर ही जे कॉर्डिनेटर 1,60,000 रुपया लोन मेळटा तेंच्यांनीच सांगलें म्हाका तो एकट्यान रिक्षा घेतला ताका 1 लाखाची सबसिडी मेळ्ळी पयले फावटी 1,60,000 लोन मोदीजीच्या गॅरंटीचेर तांकां मेळटा ह्यान पयलीं केन्नाच मेळोंक नासलें तांचे एक 2-3 इश्यूज आसात रॅम्प जाय तांकां व्हडयो वयर घेवपा खातीर ओके तेंच्या फिशरमॅन विलेज म्हणून डिक्लेअर केल्यार घरांचो विशय सुटलेलो ते सगळे विशय बाब संकल्पान तेंच्या दोन्ही एसोसिएशन म्हाका दिल्या सगळे विशय भारतीय जनता पार्टीचेच सरकार सोडूंक शकता ही मोदीची गॅरंटी आहे कारण मोदीन तांकां बाकीचे दिला आसत जाल्यार हे सगळे इश्यू तेंचे आमी रिजॉल्व करता